नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयच्या मुख्य खबरो. दांडेली बनावट नोटा प्रकरणात आणि 2 आरोपी अटक. कारवार तिसऱ्या टप्प्याच्या कोविड हायटेक उपचारासाठी केंद्र सुरू. सतीश सैल. यल्लापूर शहरात अनुराग इलेक्ट्रिकल दुकानाक लागलो उजो. लॉकडाऊनच्या काळात दुकानात चोरी करच्या चोराक अटक. बालवयाचे चोर सामील. होन्नावरच्या युवकाली कोविड मदतीसाठी आगळी वेगळी समाजसेवा. सेल्फी काढताना पाय निसन समुद्रात पण युवकालय मरण. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 215 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबरो. दांडेली बनावट नोट प्रकरणात आणि 2 जणांक अटक. बनावट नोट छापच्या प्रकरणात दांडेली ग्रामीण स्टेशन पोलिसांन आणि 2 जणांक अटक केली. हजेन 8 जणांक बनावट नोट प्रकरणात अटक केली असा. अटक केले 2 आरोपी बेळगाव जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्याचे नंदगड निवासी सरफराज अबुतलीन हिरेकर आणि खुर्शीद मोहम्मद रफीक सकली. आरोपी खंयच्यान कामा उपयोग केले 2 मोबाईल फोन जप्त करून घेतलात. प्रकरणातले प्रमुख आरोपी विजय जोसेफाल्या घरात निपून दवरिले लॅपटॉप आणि प्रिंटर पोलिसांन जप्त करून घेतले. आतापर्यंत बंधना आशिल्ले शिवाजी श्रवण कांबळे आणि शब्बीर अंतोनी इस्माईल कुट्टी हांचे कडेन विचारणा वेळार मेळिल्ल्या म्हायती आधाराचेर पोलिसांन आरोपीक अटक केले. निपूण आशिल्लो आनी एक आरोपी विजय जोसेफ हांकां अजून अटक करची बाकी आसा आणि ह्या आरोपीलो शोध चालू आसा अशें ग्रामीण ठाण्याचे PSI आर गड्डेकर हांणी सांगले. जून 1 तारखेक दांडेली बर्ची रस्त्यार चेक पोस्टा लागीं बनावट नोट कारी भितर व्हरू लागिले तेन्ना दांडेली ग्रामीण ठाणा पोलिसांन 6 आरोपीक अटक करून तांच्यान 72 लाख रुपयाचे बनावट नोट, 4.5 लाख रुपयाचे असली नोट आणि 2 कार जप्त केली. या आरोपी खंयच्यान आणि कोणाल बी फसवणूक जाल्ली उरलान तेमी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात किंवा दांडेली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात कळवचे असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिवप्रकाश देवराजू हांणी सांगला. कारवारात कोविड तिसऱ्या टप्प्याच्या हायटेक व्यवस्थेसाठी उपचार केंद्र सुरू. सतीश सैल. कारवार कोविड रुग्णाच्या उपचाराक आयसोलेशनाक पूरक असे कारवार तालुक्याच्या शिरवाडचे मारिया मॅग्नो फ्लोरा आस्पत्रेत काँग्रेस पक्षा वतीन कोविड उपचार केंद्राची सुरुवात केला असे माजी शासक श्री सतीश सैल यांनी सांगले. ते कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. कोविड तिसऱ्या टप्प्यात लहान भुरग्याक समस्या जावची शक्यता आसा असे तज्ञान मत व्यक्त केला. तशें म्हूण ही व्यवस्था केला. या कोविड उपचार केंद्रात 25 खाटाची व्यवस्था आसा. प्रत्येक खाटाक ऑक्सिजन व्यवस्था करतले. मनोरंजनासाठी टीव्ही व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था उरतली. लहान पोराबरोबर तेमगेल्या आवयक बरोबर रावची व्यवस्था उरतली जाल्यार या केंद्राचो उपयोग जावचोच नाका देवा कडेन मागतात. कोविड रोग संपूर्ण बंद जावं अशी प्रार्थना केली. शासकालय अनुदानांतल्यान जिल्ह्यात रुग्णवाहिका येयलात जाल्यार तेका चालक, तांत्रीक कर्मचारी नेमणूक केली ना. हेजेन कितें फायदो असो प्रश्नचिन्ह स्थळीय कार्यकारी मंडळाचेर तेमी असमाधान व्यक्त केले. या वेळार काँग्रेस जिल्हा वक्तार शंभू शेट्टी, संजय साळुके हे मेजर आशिल्ले. ಮಾರಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೋ ಫ್ಲೋರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಇದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಅಲೆಮಾರಿ ಬರುವ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಏನು ಇದು ಬೇಕು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು 25 ಏನು ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಬೆಡ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ರೂಮಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂಥ ದೇವದತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರನ್ನ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ದೇನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಯಪೀಡಿತವಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. यल्लापूर शहरात अनुराग इलेक्ट्रिकल दुकानं लागलं उदो. यल्लापूर शहराच्या बाळगी कॉम्प्लेक्सात इलेक्ट्रिकल दुकानात आकस्मिक उज लागून दुकान पुराय जळून गेले. देवामुखार लायिल्लो दिवो उंदिरान व्हायल निमित्ती ही दुर्घटना घडली उरतली असो अग्निशामक दलान संशय व्यक्त केला. दिनेश रेवणकर हेमगेले अनुराग इलेक्ट्रिकल दुकानाक उज लागलो. स्थानिक लोकांन अग्निशामक दलाक आपोवन अग्निशामक दलान उजून वयलो. लक्षांतर रुपयाचे इलेक्ट्रिकल सामान जळून खाक झाले. थोडे इलेक्ट्रिकल सामान वाचवच्याक अग्निशामक दलाक यश येयले. अग्निशामक दलाच्या या कार्यान दुसऱ्या दुकाना लागच्या उज्यांतल्यान पार केले. ह्या वेळार प्रमुख अग्निशामक पद्मनाभ कांचन, चालक तंत्रज्ञ जयसिंह तोपन्नवर, चालक रवी हवालदार, अग्निशामक दलाचे कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. लॉकडाऊनच्या काळात दुकानात चोरी करच्या चोराक अटक. शिरसी. लॉकडाऊनच्या काळात शिरसी शहरात दुकानात चोरी जावची प्रकरणां वाडिली जाल्यार अखेर त्या चोरा धरूंक शिरसी पोलिसांक यश मेळ्ळें. शिरसीच्या कृष्णा मेडिकल स्टोरात चोरी केल्ल्या चोरान लॅपटॉप आणि 20,000 रुपये नगद चोरी केल्ली आणि आजूबाजून दुकानात चोरी करूं गेले तेन्ना कांय मेळना जावन खाली हातान चोर परत गेल्ले. पोलिसांन तपास करून अखेर चोरा धरले. तितूंत बालवयाची पोरां आशिल्लीं. शिरसी करिगुंडी निवासी भरत गणपती नायक वय 20, कोटेगल्ली निवासी प्रकाश गुंडप्पा तळवार वय 22 आणि अप्राप्त बालका आशिल्ली. विचारणा वेळा आरोपीन आणि खूप जाग्यार चोरी केली म्हूण कबूल केला. पोलिसाला या कामगिरी बद्दल सार्वजनिकान आभार व्यक्त केला. होन्नावरच्या युवकाली कोविड मदतीसाठी आगळी वेगळी समाजसेवा. कारवार. ह्या हातीन केल्ले दान त्या हाती कळू जायना अशेच रितीची एक आगळी वेगळी समाजसेवा केल्ली होन्नावर टीमीची घटना. कोविड संक्रमणाची लागण निर्मूलन करसाठी घोषित केल्ले लॉकडाऊन दिसाक कुली काम करून पोट भरचे सगळे आर्थिक संकट आसात. काही जण कोविड संक्रमणाची लागण जावन कमवचे हात आर्थिक उत्पन्न गमवून बसून आसात. एक वेळेचे पोट भरूक म्हारग जालात. या परिस्थितीत काही दानी संघसंस्था पुढे येऊन संकष्टात आशिल्ल्या जीवनावश्यक वस्तूचे वितरण करतात. अशाच तरेचे किट दिवसाठी होन्नावरच्या एक ग्रुपान विशेष कार्यक्रमामार्फत लोकांले लक्ष वेधला. होन्नावरच्या ज्ञान इंडिया आणि आमगेली होन्नावर संघटना या ग्रुपान हो विशेष कार्यक्रम आखला. जीवनाक रंग लाव्या या योजनेमार्फत लहान आणि व्हड अशा विभागात कोरोना जागृतीबद्दल चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करून विजेत्याक मेळिल्ले बक्षीस किट गरजूक दिवची आणि एक कडेन हीच टीम दानी पळोवन तेमच्यान दान घेवन त्या विजेत्या मार्फत ते किट गरजूक दिवचे काम ही टीम करता. हेजेन भुरग्यां भितर दान आणि मदत हेजे बद्दल मनोभाव तयार जाता असो या ग्रुपाचो अभिप्राय. या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले रेल्वे एडीजीपी भास्कर राव हेमी या ग्रुपाचे कौतुक केले. आजची परिस्थिती सगळ्यांन वाटून खावची जाल्यार तुमगेल्या या साधनेक धैर्यच साधन अशी म्हूण भुरग्याले मनोबल वाडयले. दुसरे वक्ते होन्नावर ज्ञान इंडियाचे संस्थापक दीपक नायक हेमी सांगले की पैसे आशिल्लेच होड न्ही, दान करची व्यक्तीच होड.
भुरग्यां भितर आमी मानवीयता दाखोवंक जाय अशें म्हणले. कोरोनाच्या काळात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आवश्यक आशिल्ल्या घराघरात म्हयन्याचे रेशन पावोवचे हे गुण भुरग्यां भितर जागृत करूं जाय. अशा टिमीक आणि स्वयंसेवकाक धन्यवाद अशें करकी ज्ञान इंडियाचे सहसंस्थापक प्रशांत नायक हेमी सांगले आणि ग्रुपाक शुभेच्छा दिली. सेल्फी काढताना पाय घसरण समुद्रात पडून युवकाले मरण. कारवार. सेल्फी काढताना समुद्रात पडून एक युवक मरण जाल्ली घटना घडली. लॉकडाऊन आशिल्ल्यान भयणील्या घरा रावूंक येयलो भाव अभिषेक हनुमंत भोई वय 25 हो युवक कुमठा तालुक्यात समुद्रात सेल्फी काढूंक गेले तेन्ना समुद्रात पडून मरण पावलो. मृत अभिषेक कोप्पळचो आसून कुमठात होन्नळ्ळी हिंगा आपल्या भयणी कडेन येयलो. समुद्र भागात फिरूंक गेले तेन्ना सेल्फी काडूंक म्हूण समुद्रात उतरलो. पांय दिसान समुद्रात पडलो. कुमठाच्या अळवेदंडे हिंगा मृतदेह मेळ्ळो. कुमठा पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची दाखल जाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस कमी जाती आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 215 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळे. कारवार 19, अंकोला 9, कुमठा 39, होन्नावर 53, भटकळ 17, शिरशी 42, सिद्धापूर 3, येल्लापूर 16, मुणगोड 13, हळयाळ 3 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 530 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 45, अंकोला 14, कुमठा 45, होन्नावर 41, भटकळ 37, शिरशी 92, सिद्धापूर 39, येल्लापूर 66, मुणगोड 66, हळयाळ 24 आणि जोयडा 61 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 39,268 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 45,920 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 2,685 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात. तातूंत भितर 291 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 2,314 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात. आज 2 कोरोना रुग्णाले मरण जाले. भटकळ 1 आणि शिरशी 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 663 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.